मुद्दाम मुरगांवची युवा मोर्चाची टीम डिक्लेअर करपाक आमच्या मदीं आमचे गोंय राज्याचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष तसे आदले फातोडेचे आमदार युवा मोर्चाचो एक खणेगाट सारको एक आवाज आणि तो म्हणल्यार तारी आणि ताचे सगळे जे पदाधिकारी आसात, सदस्य मेंबर्स आसात, तांचे सगळ्यांचे हांव ह्या निमतान भितर अभिनंदन करता. आणि त्याच बरोबर हांगसर जमिल्ले सगळे युवा आणि ह्या युवक आणि युवती हांचे बीन हांव अभिनंदन करता, तांकां कॉंग्रेच्युलेट करता. आयज आमी हांगा जमले आणि सगळ्यांत पयलीं म्हाका सगळ्यांत बरें दिसलें की हो वायब्रंट युवा आसा. वायब्रंट युवा इतल्या खातीर म्हटलें हांवें की पयलीं मातशें स्लो घोशणा दिली, सगळ्यांनी स्लो दिली, पण मातशें रविराजान मातसो आवाज काडनाका, त्या घोशणा येदे व्हडली आयकोपाक आयली आणि तुमचो नेट आणि शक्ती इतली आशिल्ली, उर्जा इतली आशिल्ली ती पणजे पर्यंत आयकूंक आयली. आणि म्हणून तुमच्या खातीर एक जोरदार ताळयो एकमेका खातीर. युवा म्हळ्यार कितें, हांव सदांच म्हज्या भाशणांत सांगता, युवा म्हटल्यार तो शब्द परतो कर, युवा वायू. आतां वायू म्हटल्यार कितें, वारो. वारो म्हटल्यार कितें, हातीन येना, जरा थंय वाऱ्याक हातीन येना. युवा हातीन येता, येना, कारण ती एक उर्जा आसा, तो एक पावर आसा. आणि हे अशे युवा ह्या एजीचेर जेन्ना आमी हातान धरपाचो प्रयत्न केल्यार आमच्या हातांतल्यान ते वता. पण ह्याच युवाक जर आमी वेवस्थीतपणे जर समजा बांदलो जाल्यार ते कोणाक तरी जीवदान दिवपाक शकता. आमकां जाय हे वायू, हो वारो जाय, जाल्यार आमी जगता. युवा हो स्ट्रेंथ, युवा ही पावर, युवा ही उर्जा. आणि युवा हो आमच्या भारताचे फुडले स्वप्न. युवा म्हटल्यार आमच्या देशा खातीर, राष्ट्रा खातीर जाणीव फुडें काम करपाक जाय आणि जे ताका एकदां एक उंच अशें तेगीचेर दवरतले तें एक आमचें स्वप्न आसा. अशें म्हणलें वता की नॉर्मली यूथ इज अ फ्युचर. आयचो यूथ म्हणल्यार फाल्यांचो फ्युचर. सो आमकां आमच्या युथाक दाखोवन दिवपाक जाय बीजेपीन आमचें कितें केलां, बीजेपीच्या कार्यकर्त्यांनी कितें कितें कामां जाल्यां ती. राष्ट्राची ताकद युवा हो आमचो हामो. आणि ह्या युवाक योग्य वेळाचेर जर आमी देशाच्या संदर्भांतल्यान आसतले आणि आतांच्या जे कितें चलता ताची म्हायती जर दिली जाल्यार म्हाका दिसता ते सक्षम जे यूथ आसा ते देशाचो फुडलें आमचें भविश्य जावंक शकता. आणि म्हणून फॉल्स नॅरेटिवान बळी न पडटा आतांचो युवा जो आसा ताका राष्ट्रभक्तीचे वस्तू जे काही हे आसा गोश्टी आसा ते सांगप आणि त्याच बरोबर तांकां एक नव्या चॅनलांतल्यान फुडें व्हरप हें आमचें काम. आयचो हो युवा हो फुडलें भविश्य, देश घडोवपाची ताकद आणि देशा खातीर नवी नवी संकल्पना, नवे नवे इनोवेटीव हे तयार करपाचें जर काम करता सुद्दां युवा शक्तींतल्यान प्रेरीत आसा. भारतीय जनता युवा मोर्चा हे आमचे फुडलें प्रतिनिधित्व आणि त्या निमतान भितर नवो कार्यकर्तो आमचे कडेन जुळचो आणि तो आमच्या विचारधारे कडेन जुळोवन आमी फुडें वचचो हें आमचें काम. आणि म्हणून पयलीं पासून गोंयांत आसूं किंवा सगळे कडेन आसून युवा मोर्चांतल्यान आयिल्ले कार्यकर्ते ऑनेस्टली, लॉयली हे पक्षाक करता. त्या निमतान हांव सुधीर तारीचें अभिनंदन करता. आणि मुरगांव मतदारसंघाचे आमदार संकल्प आमोणकर आयज खरें म्हळ्यार जवळ जवळ 250 युवा आणि युवती खरोखर प्रत्यक्ष तुमी पळयल्या खंयचेच म्हणजे वेगळे लोक नाशिल्ले, कारण सगळे महिला किंवा आमचे पयलींचे सिनियर आमचे कार्यकर्ते ज्येश्ठ श्रेश्ठ तशें नाशिल्ले. युवा म्हळ्यार युवाक वेंचून काडून जर हाडल्या खरें म्हळ्यार कौतुक, अभिनंदन. आणि ह्या युवा फळीच्या ताकदीचेर आमी 27 आनी 30 हे आसा ते आमी फुडें युवा मोर्चाचे हे जाल्लें डिक्लेरेशन जाल्लें मुरगांव युवा मोर्चाचे नवीन कमिटीचे इलेक्शन अनावन्स जाल्लें आसा. ताज्या लागून आमकां भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष गोंय राज्याचो तसो आदलो फातोडेचो आमदार श्री रामू नाईक हे मुद्दाम हांगा आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सी मुरगांव गोंयांत येयले. त्याच बरोबर आमचो युवा मोर्चाचो वायस प्रेसिडेंट रविराज बांदोडकर, जनरल सेक्रेटरी चंदना शेणकर, इश्टिकाचो अध्यक्ष साऊथ गोवाचो बाबा प्रथमेश शेट, तशेंच आमचो न्यूली अपॉइंटेड अध्यक्ष युवा मोर्चाचो
बाब सुनील तारी, तसोच आमचो वायस प्रेसिडंट बाब साजन कोशी, दुसरो वायस प्रेसिडंट बाब राज हलवाई आनी आख्खी कमिटी जनरल सेक्रेटरी हे सगळे जाण आनी ज्या प्रमाणे आयज युथान जो आयज हांगा उत्सव दाखयलो आनी ज्या प्रमाणे तेंचो सगळ्यांचो एंगेजमेंट जालो हांगा आनी म्हाका दिसता एक बरी मेसेज आयज आख्ख्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आमच्या गेमिड्याचो सगळ्यांचो आमच्या अध्यक्षान आनी युवा मोर्चाच्या कमिटीन तांचो सत्कार केल्लो आसा. तांकां शॉल घालून तांकां ID कार्ड दिवन अशें तांकां तांचो सन्मान केल्लो आसा हांगा. खरेंच बरें दिसता. म्हाका पूर्ण खात्री आसा येता ते आमचे असेंब्ली इलेक्शनाक हे सगळे जे युवक जे आयज आमी उपस्थित आसात एक भारतीय जनता पार्टीच्या फाटी एक ठाम प्रमाणे रावन म्हाका दिसता आख्खे गोंया भितर जो आमच्या अध्यक्षान स्लोगन दिल्लो आसा 2027 30 म्हणून तो पूर्ण करपाक लागून हे सगळे कडेन काम करतले. तशेंच आमचे मुरगांवा भितरूय हे सगळे युवा मोर्चाचो हातभार लागतलो आनी हांगावूय जो भारतीय जनता पार्टीचो जो कॅन्डिडेट आसतलो तो 100% जिखून येतलो हेच्या बद्दल मातसो दुबाव ना. आनी परत एकदा आख्ख्या युवा मोर्चाच्या टिमीक हांव धन्यवाद म्हणटा. पहिले म्हणजे हांव आयज मुरगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी म्हणजे हांव म्हज्या वांगडी आनी प्रथमेश आयज आनी आमचो प्रदेश अध्यक्ष दामोदर नायक मुरगांव हांगा आमी युवा मोर्चा डिक्लेअर करपाक आयिल्ले आनी सुधीर तारी हो जो आमचो मुरगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीचो नवो अध्यक्ष जावन आसा सो हांव ताका पयलीं म्हणजे कॉंग्रेच्युलेट करपाक सोदतां. दुसरें म्हणजे आयज म्हाका खूब खुशी भोगता की यूथ जावन आमच्या भारतीय जनता युवा मोर्चात मेंबर आपूण जावन मुखाल्ल्यान येता. आतां आमी कितलेच दीस जाले आमी प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी डिक्लेअर करीत आसा तशें आयज डिक्लेअर केलां. सो म्हाका एक प्रावड फील जाता की हांव भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो म्हणून युवा मोर्चाचो उपाध्यक्ष म्हणून आयज जी मुरगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी जी आमी संख्या पळयली म्हणजे युवा आनी युवती दोनी मिक्स आशिल्ली आनी ती संख्या पळोवन म्हाका तरी दिसता की जो आमचो प्रदेश अध्यक्ष दामोदर नायक आसा ताचे एक विचार आसा की 27 30 जावपाचें. सो म्हाका दिसता आमी मुरगांवच्यान आमी पयलीं स्टार्ट करतले. आमच्या MLA भद्रकाली आमच्या शंकर भाई ते म्हाका आयज ऑपॉर्च्युनिटी दिली आनी तेज्याच वांगडाक हांव आमच्या दामोदर नायक सराक एक चड मोगा घालून थँक्यू म्हणून सोदता. तेणें आमकां तेंको दिलो म्हणून आतां आयज ते फुडें सरले. सेकंडली ज्या प्रमाणे आमच्या प्रदेश अध्यक्षान सांगलां की नॉर्मली आतां 2027 इलेक्शनाक 30 ची 30 सिटां काडपाची. आमी सगळे युथा कडेन हो पावर आहा की आमकां तो करूंक शकता अँड वी ऑल वील वर्क फॉर दॅट. सेकंडली म्हणपाक सोदता ते आतां ह्या दिसांनी आमच्या एरियेक तसो फेक प्रोपोगंडा चालू आहा ही कामां जावना ती कामां जावना. बट हांव प्रावडली एक सांगूंक सोदता आमच्या MLA जितले कितें आमकां उत्तर दिल्लें टिल डेट ती कामां करून दाखयली. तुमी एक्झाम्पल घेवंक शकता आमचें हांगसरलें PHC 20 बेड हॉस्पिटल सगळ्यांक म्हणटाले हांगा तें पॉसिबलूच ना जावचें ना. बट आमच्या MLAन ती चिंत धरलेली की आपूण तें करतलोच म्हणून आनी तें फायनली तें करून दाखयलें. अशें कितलेशे हांगासरले प्रोजेक्ट नवे ते धांवपाचे आहा. आमकां तेकाच लागून आमकां सगळ्या युथान एकठांय रावन ताका एक तेंको दिवचो पडटलो ह्या फुडल्या इलेक्शनाक. आमकां सगळ्या ह्या लोकांक दाखोवन दिवचें पडटलें की हेज्या आपलो MLA हेज्या पयलीं केन्ना जावना आनी फुडें धांवचोय ना. सो हेंच सांगता हांव की आमी परत ह्या इलेक्शनाक आमी आमचो आज करंट MLA भाईक जिखोवन हाडया आनी सेम फुडल्या ह्या टायमाक आमी परत एकदा कमळ फुलोवया.